Thank you, Jesus. Thank you, Lord. God तुका जेजू महिमा तुका जेजू ग्लाव तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचे उतर आमकां फावसला लुकास एवांजेल 4 अध्याय वाक्य 20 आनी 4 ते 30 वाक्य म्हणसर. लूक चॅप्टर 4 वर्स 24 to 30. ताणें मुंदरून म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्याच स्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल तुमकां सांगता, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाचें शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडलेल्या वेळार इस्रायलांत जायत्यो विधवी आसूंक आसल्यो. तरी पूण तांच्या मदल्या एकल्याय लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बगार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्ता प्रांतांतल्या एका विधव स्त्रिये सरसीन. तशेंच एलिजेव प्रवादेच्या काळारी इस्रायलांचो सबार कोडकार आसूंक आसले. तरी पूण तांच्या मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. हें आयकून सिनोगागांत आसलेले समेस्त रागान कडकडून उठले आनी जेजूक शारा भायर वडीत व्हरून गेले. तांचे शहर बांदून हाडलेल्या दोंगराच्या शिखरांत ताका सकला लोटून घालचो म्हणून तांची आलोचना जाली. पूण जेजू तांच्या मदल्यान सीदा उतरून आपली वाट धरून चल्लो. आज हें उतर आमकां एक प्रवाद्यांक आपल्यात कुटुंबान जावं दी, आपल्यात गांवांत जावं दी, आपल्या फिरगज जावं दी, तें मान बिलकूल मेळना. आनी दुसऱ्यो संगती जेजू उलोवच्यो जावन आसा. सत गजाल म्हळ्यार एलियाच्या काळार जायत्यो विधवी आसल्यो. त्या वेळार 3.5 वर्सां ते 3 वर्सां 6 म्हयन्या म्हळ्यार 3.5 वर्सां दुकोळ पडलेलो. कांचवान नातल्लें, लोकांची गत जाताली. पूण जाल्यारय एलिया प्रवादी एका विधवी सरसीन धाडलो आनी तिका जाय पुरतें खाण देवान फावो केलें एलिया प्रवाद्या मारिफात. एलियान ताच्या घरा वचून तिचें घर ब्लेस केलें. ती कानावरी ब्लेस केलें. कितेंय नातलें तांचे कडेन सगळें. तिच्या बोरण्यांत तेल उणें जालें ना, तिच्या त्या टोकरेंत पीठ उणें जालें ना म्हणटा पवित्र पुस्तक. तितलें देवान आशिर्वाद केलें एलिया प्रवाद्या मारिफात. कित्याक तिच्या मागणें देवान आयकलें. जायत्यो विधवी आसल्यो पूण देवान तिचे सरसीन कित्याक धाडलें म्हळ्यार ती तितली मागताली, ती कश्टांत आसली जावंक पुरो. देखून देवान एलिया प्रवादीक धाडलो. आनी एक संगत आमकां सांगता नातन प्रवादीची. थंय सिरियाचो नामान तो बरो मनीस आनी तिच्या त्या नामानाचे प्रत्येक जावन त्या स्त्रियेन, तिच्या कामाच्या स्त्रियेन इस्रायलान ते एक प्रवादी आसतात आनी त्या प्रवादी सरसीन आमी या म्हणून ताका आपोवनान आनी प्रवाद्यान सांगले बरी करूंक तो इन्कार करता. कित्याक हांवें 7 पोटी बुडयचे. देखून ती सांगताले, धन्या तुमकां तें व्हडलें कांय काम दिवना न्ही, तुमकां तांकी व्हडतें काम दिवना, तुमकां जावचें तें न्ही, तुमकां एक न्हय तो 7 पाटी बुडोवंक कितें आसा. पूण तो बुडोवन उडता आसतना ताची कात सगळी भुरग्याच्या काती बरी जाली आनी ताचें कोड सगळें पयस जालें. 2 प्रवादी हांगा, एक परण्या सल्ल्याचो एलिया प्रवादी, बोळादीक प्रवादी म्हणटात. ताका उज्याच्या रातान सर्गींच्या राजाक वेल्लो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. आनी तो एलिया प्रवादी जेजूची वाट तयार करूंक जो मौतीस जावन प्रत्येक ह्या संवसारांत जल्म घेता एलिझबेथीच आनी झकारिया हांच्या मदें. आनी परत हांगा जेजू ह्योच संगती आज आमकां सांगता. तरी पूण पळया, एलिझाच्या प्रवाद्याच्या काळारी सबार कडकार आसूंक आसले पूण सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. कित्याक नामान नितळ जालो? तो एक बरो मनीस, तो बरें काम करतालो, दुबळ्या धाकट्याचे कुमक करतालो, जायत्यांक आसरो दितालो. तल्या परिस्थितींत नामान आसल्या वरवीं देवान तसो उडास केलो आनी ताका प्रवाद्या कडसून धाडून ताका बरें केलें. 2 संगती आमच्या दोळ्या मुखार आसात. हाका दोनांय ते आमकां कितें वाचूंक मेळटा म्हळ्यार एक त्या विधव स्त्रियेचे भावार्थ आनी एक नामानाचो भावार्थ. नामानाचो भावार्थ, सिरियाचो नामान असो भावार्थ. आनी प्रत्येक जावन त्या नामानाक आपूण हाडलेल्या त्या
तिच्या साकरणीचो ह्या साकराचो तांचो भावार्थ की तें पुरा प्रवाद्याक दिवंक ताणें हाडिल्लें पूण एलिया प्रवाद्यान कितेंच घेतलें ना एकत्य कितें घेतलें ना सगळें ताच्या सांगता पाटीन धाडलें आनी मस्त ताका दूख जाली मस्त ताका बेजार जालें मस्त ताका राग आयलो जावंक पुरो कित्याक येदे व्हडले काणीक इन्कार करता आसतना कोणाकी इन्सल्ट जातात पूण प्रवाद्यान तसो देवान कितें सांगलें तेंच ताणें केलें देखून आज आमकां हर एका रितीन देव आमकां गायड करता जर आमी देवा कडेन कनेक्ट आसल्यार मात्र आमी देवा कडेन संपर्क दवरून आसल्यार मात्र खंडीत तो पवित्र आत्मा आमकां हर एक संगती आमच्या जिवितांत कळीत करता जर म्हज्या तुज्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची मजत ना ह्या पवित्र आत्म्याचें देणें ना ह्या पवित्र आत्म्याचें येणें ना तर आमी संवसारी अंत मात्र आमी जियेता शोन्नो आत्मीक तरान आमकां जियोंक कश्ट जातलें मुखार कितें घडतलें कालें म्हज्या जिवितांत घडतलें म्हणलें कळीत जावचें आमकां खंडीत जावन तें फाटीं पडटलें देखून आज आमी आमचो भावार्थ चडयचे आनी पवित्र आत्म्याची मजत पवित्र आत्मो नासले शिवाय म्हज्यान आनी तुज्यान ह्या संवसारान कितेंय करूंक जायना हर एक बरीं कामां काली देवाचें उतार प्रगट करचें मिसांव करचें मात्र न्ही पूण हर एक समाजांत करचीं कामां फिरगजेंत करचीं कामां वाड्यांत करचीं कामां कटमांत करचीं कामां हर एक तीं बरीं कामां जीं कितें करताय जाल्यार पवित्र आत्म्या मारिफात मात्र तुवें करूंक शकताय सोड न्हू तुज्या सक्तेन तें जायना तुज्या सक्तेन करयत थोडो तेंप करयत पूण तें जायना परमानंट ते उरना देखून जायते जण पळया भावार्थाक येतात देवाची सेवा करूंक म्हण येतात पूण थोडेच तेंपान ते कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय ते देवाच्या उतराचें पाळ सारकें रोमनांतल्या वरवीं ते बेगीनच करपोन येता आनी सगळे तांच्या जिवितांत कित्याक म्हळ्यार ते भावार्थ होगळोंक पावतात देखून आमी पयल्या सुवातेर थंय क्लियर सांगता आमकां सांबावलूच्या पत्रान आमी वाचल्यार बी रुटेड इन क्रायस्ट तुमची पाळां सोमया थंय रोंबया म्हणटा सोमया थंय तुमची पाळां रोंबया सोमया विशीं चड आनी चड जाणा जावया सोमयाची सकत जाणा जावया सोमी कितें सांगता म्हळें जावया बी रुटेड इन क्रायस्ट ते जाल्यार मात्र आमकां मगच्या भावा आनी भयणी कितले कश्ट येवन दी अनवार येवन दी पिडा शिडा दी आमी हालचे ना कित्याक भावार्थान आमी घट जाल्ल्या वरवीं खंडीत आमकां जैत मेळटलें आनी तें जैत कालीच न्ही पूण देवान म्हाका आनी तुका दिवचें जैत जावन आसा देखून आमी ह्या संवसाराचेर जैत व्हरचें भुरगीं देवान आमकां वेंचून काडलां संवसाराचेर जैत व्हरूंक आनी कुडीच्या वडण्याचेर जैत व्हरूंक देवान म्हाका आनी तुका आपोवणें दिल्लें आसा देखून आज जावंक पुरो त्या नामानाचे विशय जावंक पुरो त्या विदेय स्त्रियेचे या जावंक पुरो तो नातन प्रवादी जावंक पुरो हांगा जेजू कितें सांगता एक कन्नडांत गाद आसा न्ही कंडद्दु कंडंते ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಂಡದಂತೆ ಕೋಪ ಬರುವುದು म्हणून ಖಂಡಿತ जावन थोड्यो संगती मनशांच्या जिवितांत ताणें केल्ल्यो संगती कळटना तांच्या दोळ्यांत बोटां घालून उलयल्ले बरी जाता म्हणून थोड्यांक सांगतात कितें दोळ्यांक बोटां घालून उलयल्ले बरी उलयताय म्हणून थोड्यो संगती आसात खंडीत जावन पूण आज आमकां कोणीय करेक्शन करतना आमी तें खंडीत जावन आमच्या बऱ्याक म्हणून कान घेवन मुखार वता जाल्यार आमकां आशिर्वाद मेळटा जर आमकां करेक्शन करतना तें आमकां वायट म्हणून तूं चिंताय जाल्यार तुज्या जिवितांत मुखार वचोंक तुका जायना उदारगती पावोवंक जायना देखून हर एकल्याचें गायडन्स आमकां गरज आसा देखून कोणीय कितें सांगता जाल्यार बेजार करनाकात खंत करनाकात राग येवन हांगा पळय रागान कडकडलें म्हणटा पवित्र पुस्तक ते फारीजेव शास्त्री रागान कडकडले हें पुरो तांकां सांगतात म्हूण जालें पळय तांचे त्या शार आदलेले त्या दोंगराच्या कडशा वयल्यान जेजू कान उडयचे म्हणून आयले ते पूण जेजू तांच्या भितरल्यान तो चलोवन सिदा गेलो तो तांच्या हाताक मेळ्ळो ना मगच्या भावांनी भयणी आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना पारव्या बरी सादे बळे जावया आनी सरपा बरी चातुरूय जावया हर एका जीवदाळ्यांत ह्या मनजातींत हायेस्ट म्हळ्यार कितें म्हळ्यार जानवायचो म्हळ्यार तो जावन आसा स्वरूप आनी चड एक्टीव तो देखून ताचे बरी चतूर जावया आमी आनी पारव्या बरी सादे बळे जावया त्या जाल्यार आमच्या जिवितांत फुडें वचोंक आमकां बरें जातलें आनी खंडीत जावन जेजूचेर विश्वास आनी भावार्थ आमचो घट करया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन. नमान मेरी कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो. भाग्यवंती मरिया देवाचे माय आम्हा बापाय खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.